हळदोणेच्या भुरग्याची कूड जीएमसीन दिली भायले भायर विल्हेवाट लावपाक दुसऱ्याचीच कूड समजून केलो घोळ इंतेर अडकलो विश्वजितान केले 3 जाणांक निलंबित 84 वर्साचेर पद्मश्री पंडित तुळशीदास बोरकाराक आयले मरण मुंबय केले निमणे संस्कार 3 जाणांनी वास्को मांगरातल्या शाणूचेर केलो हल्लो ताच्याच गॅरेजीन शाणू हॉस्पिटलांत 3 हल्लेखोर फरार 4 वर्साचे ल्हान भुरगे खेळटना पडले देवळाच्या उदकाचे टाकयेत वास्को घडली दुर्घटना। पळोवया खबरो विस्तारान। तुमचो भुरगो अचकीत संवसाराक अंतरता आनी मोर्गांतल्यान ताची कूड नाच जाता अशें तुमी येवजुपाक शकतात पूण हें जालें गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या मोर्गान शेनवारा हळदोणेचो 24 वर्साचो जानूस गोन्साल्वीस भायर पडलो आनी ताची कूड मोर्गान दवरली। इंतेरा खातीर घरचे लोक शेनवारा गेले जाल्यार कूड मेळना वासपूस केल्यार कळ्ळें तांणी ती कूड 45 वर्साच्या विशांत नायकाची म्हूण समजून पणजी महानगरपालिके कडेन दिली विलेवाट लावपाक आनी महानगरपालिकेन ते केलेय बी। हाका लागून आतां एक दोतोर आनी हेर 2 जाणांक सरकारान निलंबीत केल्यात। तुमचो भुरगो अचकीत संवसाराक अंतरता आनी मोर्गांतल्यान ताची कूड नाच जाता अशें तुमी येवजुपाक शकतात पूण हें जालें गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या मोर्गान शेनवारा हळदोणेचो 24 वर्साचो जानूस गोन्साल्वीस भायर पडलो आनी ताची कूड मोर्गान दवरली। इंतेरा खातीर घरचे लोक शेनवारा गेले जाल्यार कूड मेळना वासपूस केल्यार कळ्ळें तांणी ती कूड 45 वर्सांच्या विशांत नायकाची म्हूण समजून पणजी महानगरपालिके कडेन दिली विलेवाट लावपाक आनी महानगरपालिकेन ते केलेंय बी। हाका लागून आतां एक दोतोर आनी हेर 2 जाणांक सरकारान निलंबीत केल्या। My relative Janusz Gonsalves, aged 24, was brought to Goa Medical College deceased for an autopsy. His body was autopsied on the 25th and kept in preserve, waiting for his sisters and brothers to come from Canada and UK for the funeral. Today morning, when we came to collect his body, the HOD of the mortuary informed us that accidentally his body is cremated. Okay. I don't know how it accidentally happened, but a 24-year-old boy's body was cremated instead of a 48-year-old man. And they're saying it's a mistake. सध्या फॉर्मिनिलाक लागून त्रासान पडिल्ल्या विश्वजीत राणेच्या भलायकी खात्याची हे केस पूण हांगा विश्वजितान कळाव केलो ना। ही खबर कळटकीर तो स्वता जीएमसीन धांवन गेलो आनी ताणें खुलासो मागलो। खुलासो मेळ्ळे बरोबर ताणें एक दोतोर आनी 2 कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग निलंबीत केले चौकशी करपाचो आदेश दिलो आनी तांचे आड पुलिशेन कागाळी केली। I would like to apologize to the family of this young 24-year-old boy whose body has gone missing or body has been disposed of by Goa Medical College instead of the unclaimed body that should have been disposed of. की 3 जण जबाबदार हा हे 3 जण जबाबदार कोण हा हे हा डॉक्टर एडमंड रॉड्रिक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन एका सस्पेंड इंस्ट्रक्शन दिल्ले आसा टू सस्पेंड हिम विथ इमिजिएट इफेक्ट। डॉक्टर मच्छिंद्र जल्मी श्री मच्छिंद्र जल्मी जूनियर टेक्निशियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन GMC and Shri Prakash Narvekar, post-mortem attendant, Department of Forensic Medicine, GMC. हे लॅब्स कॅनॉट बी एक्सक्यूज्ड। इन्क्वायरी जाल्यार आनी कोणाचेर जर एक्शन घेवंक जाय आमी एक्शन घेतले पूण हांगा बरयल्लें आसा हांव एक बेगीनूच वाचता हे जे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जे डीनान दिला आनी एक सांगूंक सोदता तुका वाचून तुमकां आनी फुडें कितें करता तें। Report of handing over the body of the deceased of Janus Gonsalves, aged 24 years, residents of Aldona Bardez to CCP. It was brought to my notice at 11:40 AM on 29/9 Saturday by the Department of Forensic Medicine and handed over the dead body of Janus Gonsalves for disposal to CCP authorities inadvertently instead of the dead body of Vishan Naik, aged 45. आम्ही सेक्रेटरीक सांगला की सेक्रेटरीचे अंडरूच इन्क्वायरी जातली आणि डीन हांगाच्यान सरळ वचून हांवें सांगला FIR दर्ज करून कॉपी ऑफ दॅट FIR should be brought and given to me in my office. Today it is now 4 o'clock. By 5:30 you should be back in my office after filing an FIR. पूण आपल्या भुरग्याची कूड मोर्गान गेल्यार सापडना म्हूण जानूसाचे सोयरे आबूज जाले कारण इंतेर आशिल्लो सांजे 3:30 सकाळी ही गजाल कळटकीर तांणी सरळ GMCच्या डिनाकडे धांव मारली।
ताणें चवकशी करतकीर कळ्ळें तांच्या भुरग्याची कूड चुकून पणजी महानगरपालिकेक दिल्या 45 वर्सांचो विशांत नायक म्हूण समजून ताची कूड कोणेच व्हरूंक नाशिल्ली देखून ती मातयेक लावपाक महानगरपालिकेक दिल्ली. It was reported to me that a wrong body was handed over for disposal. Normally, there are bodies which we hand over, unclaimed bodies, non-MLC bodies, which we hand over to the CCP for disposal. This is a regular feature that we have been undertaking of unclaimed bodies. So, while handing over 4 bodies of unclaimed bodies to the CCP, one of the body was handed over inadvertently. The error has occurred on the part of the department. How this error has occurred has to be investigated. I checked the register, which are the various bodies with their names in which compartments. That I checked. This is the first time this error has occurred. Family only wanted to know from me what is the report. So I have given the report to the family. ही गजाल कळटकीर हळदणेचो आमदार ग्लेन टिकलोन फोग काडलो आनी काँग्रेसीन तर ताच्याकूय फुडें वचून भलायकी मंत्री विश्वजिताचेरूच पुलीस केस करची अशी मागणी केली. काँग्रेसीन दुबावूय उक्तायला हें चुकून जालां काय ताचे अवयव विकपा खातीर केल्लें हें कारस्थान. It was very unfortunate that a young boy from the village of Aldona, Janusz Gonsalves, passed away a few days back. His body was kept at Goa Medical College in the morgue. Today, when the family members went to collect the body, they could not find the body, and immediately they contacted me. आतां हेंका सस्पेंड केला आनी क्रिमिनल ऑफेन्स जे आसा हेणें डॉक्टरांच्या अगेन्स्ट आपूण कारवाय करता म्हणल्या. आमकां दिसता की ही क्रिमिनल ऑफेन्स हे मंत्र्याचेर जावपाची गरज आसा, कित्याक हो मंत्री लोकांक भिवून फक्त FIRची धमकी दिता. सो ही FIR जी आसा ही हेजेर जावपाक जाय आनी आमी हेजेर स्टडी करतले आनी हो मंत्री समज बसता FIR भितर डेफिनेटली काँग्रेस पार्टी वील फायल FIR अगेन्स्ट विश्वजीत राणे. ते बॉडी पार्ट्स जे आसा, भुरगो जो आसा यंग आसा, भुरगो जाणटो न्हू, यंग भुरगो आसा, हेजे ऑर्गन जे आसा हे डॉक्टरांनी खंय काडून भायले भायर कितें इकला काय कितें आनी ताका लागून हें खंय हें रॅकेट जें आसा हें सगळें भायर येवती म्हणून हेमी हेजेर ती बॉडीच ना केल्या काय कितें हेजेर एक दुबाव जो आसा हो काँग्रेस पार्टीक जो आसा की गोंयचे पुलिसांक हे फ्री हँड दिन इंडिपेंडंट ज्युडिशरी इन्क्वायरी करपा लायत हे म्हाका दिसता सगळे हे ऑर्गन बिर्गन कोण इकता पळय हे सगळे बिहायंड द बार्स आसतले म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. राष्ट्रीय नामनेचो गोंयचो हार्मोनियम वादक पंडित तुळशीदास बोरकाराक शेनवारा मरण आयलें. ताची पिराय आशिल्ली 84 वर्सां. मुंबईच्या नानावटी हॉस्पिटलांत शेनवारा सकाळी सुमार 11:30 पंडित बोरकारान ताचे जिणेची यात्रा सोंपयली. सांजे गोरेगांवात ताचेर निमाणे संस्कार जाले. फोंडे तालुक्यांतल्या बोरी गांवांत 18 नोव्हेंबर 1934 ताचो जल्म जाल्लो. 2016 वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन ताचो भोवमान केल्लो. हिंदुस्थानी संगीताचेर आदारिल्ले शास्त्रीय संगीत हार्मोनियमाचेर वाजोवपांत फिशाल असो हो महान कलाकार. बोरयेचो ताचो शेजारी योगानंद बोरकार आनी बोरयेचो आदलो सरपंच सुनील सावकारान ताका आर्गां ओंपल्यात. जवळ जवळ हांव 35 वर्सां ते म्हाजे कडेन आशिल्ले, येताले वताले, रावता वास्तव्याक म्हाजेच कडेन रावताले आनी 1976 हांव तांचे कडेन मुंबय वचून रावलो 1 वर्स. ते बोरये नवदुर्गेचे निस्सीम असे भक्त आशिल्ले आनी जेन्ना जेन्ना ते गोंयांत येताले तेन्ना तेन्ना आपली सेवा ते नवदुर्गे चरणी रुजू करताले. ताणें असे खुबशे कलाकार बोरये नवदुर्गे देवळां हाडून तांची सेवा हांगा पेश केली. तशेंच ताणें अशे कितलेशे यंग भुरग्यांक हार्मोनियमचें शिक्षण दिलें. ताजे कितलेशे शिश्य अशे गोंयांत आसात, भायरय आसात. पयलो मनीस बोरयेचो, बोरी गांवचो आमकां अभिमान आसता जो. भारताच्या नामनेच्या गायकांत आनी हार्मोनियम वादकांत ताचो आस्पाव जाता. छोटा गंधर्व आनी भीमसेन जोशी सारक्या गायकांक ताणें पिटयेची साथ दिल्या. गोंयचे कलाकार दिलीप धारवाडकार आनी ताचे वांगडा मुंबय आशिल्ले गोंयकार पद्मश्री पंडित प्रसाद सावकार ताका खूब लागींचे. तांणी ताच्यो यादी सांगल्यो. मागच्या वर्षी गोवा मराठी अकादमीच्या बॅनर खाली मी त्यांचा एक वेगळा असा कार्यक्रम ठेवला. ऑर्गन कसं प्ले करायचं आणि त्याच्यात कसे कसे शब्द बरोबर त्याच्यात काढायचे ते जरा मुश्किलच आहे. तुळशीदास अगदी लहानपणापासून पेटीची साथ करतात. म्हणजे वयाच्या 15व्या वर्षी नाटकाची साथ करायची ते म्हणजे तुम्ही बघा.
आणि स्वरराज छोटा गंधर्वांचा सहवास त्यांना लाभल्यामुळं त्यांच्या गाण्यातला गोडवा तुळशीदासाच्या हातात उतरला होता. त्याचा हात पेटीचा अत्यंत म्हणजे गोड हात. आणि शेवटी तर तुम्हाला माहीतच आहे, भारतरत्न आपले भीमसेन जोशी याबरोबर ते 10 वर्ष, शेवटचे 10 वर्ष त्यांनी त्यांच्याबरोबर साथ करण्यात केली. आणि मला असं वाटतं की कलाकारानं कसं असावं हे त्यांच्याकडे बघून शिकलं पाहिजे, असं माझं म्हणणं आहे. पद्मश्री पुरस्कारा वांगडाच भारतीय संगीत मळावयले कितलेशेच पुरस्कार ताका फावो जाल्ले. देशात तसेच देशाभायरय कितल्याशाच संगीत महोत्सवांनी तांणी हार्मोनियम वादन सादर केल्ले. ताच्या हार्मोनियम वादनाची एक झलक ऐकून आमी ह्या महान कलाकाराक आर्गां ओंपयात. पुणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मुंबयच्यान गोंयान येवपी रेजिना क्वीन हे बशीक शेनवारा फांतोडेर अचकीत उजो पेटलो. सुदैवान प्रवाशी वाटावले, पूण बरेचशा जाणांचे सामान लासून गेले. बशीचो लासून गोबोर जालो. ही घडणूक घडली फांतोडेर 5:30च्या अदमासाक. बशीचो फाटलो उजवे वटेचो टायर फुटलो आणि उजो पेटलो. पणजेच्यान सुमार 180 किलोमिटराचेर गगन बावडा पयलीं लागता त्या शेनवडे गांवांत. ड्रायव्हरान न्हिदेन आशिल्ल्या प्रवाशांक बेगीन उठयले म्हूण ते सालवार जाले. कांय जाणांनी आपले सामानूय भायर काडले. उपरांत फायर ब्रिगेडीक हाडून उजो पालयलो, पूण ते मेरेन बशीचो फकत सांगडो उरिल्लो. मागीर त्या प्रवाशांक फाटल्यान येवपी बशीचेर एक करून घालून मडगांवां हाडून सोडले. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता. गोंयांत आतां गुजराती आयल्यार सरकारी नोकरी मेळपाक शकता. हय, गोंयच्या नुस्तेमार खात्यान तशी जायरातूय दिल्या, पूण ताचेर रोखडोच बोवाळ पडलो आणि गोंयकारपणाच्यो घोशणा दिवपी गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विनोद पालयेकारान ती जायरातूय रद्द केली. नुस्तेमारी खात्याची हीच ती जायरात. कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचे आणि आसल्यार जाता हातूंत मराठी वांगडा गुजराती बी. ही जायरात येतकीर बोवाळ पडलो. ताका लागून नुस्तेमार मंत्री विनोद पालयेकारान बेगोबेग ती जायरात रद्द करपाचो आदेश दिलो. तसो ट्विटय घातलो. आमी भितरल्यान खबर काडली जाल्यार कितल्याशाच खात्यांनी अजूनय गोंय, दमन आणि दीव संघ प्रदेश आशिल्ले तेन्नाचेच नोकरेचे नेम चालू आसात. तातूंत सुदारणा केलीच ना. ताका लागून गुजराती घालपाचो हो पराक्रम कोणे शेण्यान केलो? म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को मांगरान 3 जाणांनी मोहत ईशानाचेर तलवारीन खुंची हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यान जखमी जाल्ल्या ईशानाक बांबोळे मेडिकलान घातला. इस्माईल शेख, ताचो भाव नवाज शेख आणि ताचो आनीक एक इश्ट हे 3 हल्लेखोर फरारी आसात. हल्लेखोरांनी मोटारसायकलीचेर येवन ईशानाचेर ताचेच गॅरेजीत हल्लो केलो. ताका बेगोबेग चिखलेच्या कॉटेज हॉस्पिटलांत व्हेलो. उपरांत ताका बांबोळे व्हरचो पडलो. 307 रेड विथ 34 IPC हातून कंप्लेनंट मिस्टर पिल्ले आणि हो झोरींत रावपी तो ताजो विक्टीम जो आसा जेका मारलेलो आसा शानू अलियस मोहम्मद ईशान हो सेंट ट्रिजा स्कुलाच्या फाटल्यान मंगूर हिल हांगा रावता. ताणें आपल्याक नवीन मोटरसायकल घेतली. ताच्याक लागून ताजे फ्रेंड मिस्टर पिल्ले आनीक 2 जाण जेवपाक वचपाचे आशिल्ले. सो 12 वरांक सुमार ते शाणूच्या सेम जो विक्टीम आसा शाणू ताजे गॅरेजी कडेन आयले वर्कशॉपा कडेन. तो स्प्रे पेंटींग बीन गाडयांक करता, चेपा बीन गाडयांचे कडल्यान सारकें करता. थंय आयले आनी वचपाचे तयारीन आसतना आरोपी इस्माईल शेख अलियस कब्बू, मागीर ताजो भाव नवाज शेख आनी एकलो मनीस हे स्कुटरीचेर आयले. एक्टिवा SSचेर आयले व्हायट कलर. आणि तांच्यांनी जो कब्बू आसा हो देंवलो. इस्माईल नवाज आसा ताजो भाव तो चलयतालो स्कूटर. देंवलो, ताका आपयलो. हे पळोवपाक फ्रेंडूच आसा अशें इन्फॉर्मेशन आसा. आपोवन व्हेलो. हो गेलो तांचे कडेन. हो गेलो थंय त्या बरोबर कब्बून एलिगेशन्स आसा आनी कंप्लेन आसा की कब्बून जी सकयल पांया कडेन तलवार दवरिल्ली
ती तलवार काडली आनी सपासप वार करपाक सुरू केले. पांयाचेर मारलो, फाटीचेर मारलो आनी तेणें हात घातलो आडोवपाक, हातीचेरूय घातलो. त्या पर्यंत तो ब्लिडींग जावपाक लागले. तो धांवपाक लागलो. सायडीकच्या दुकानांत तो भितर सरलो. तसो ताजो कब्बून पाठलागूय केलो आनी थंयसरूय भितर सरता आसतना ताजेर 2 वार केले ताणें आनी भरपूर रक्तबंबाळ जालो. आनी ताज्या उपरांत लोक जमले आनी हे फ्रेंडूय जमले. त्या बरोबर मोटरसायकलीचेर बसलो आनी हे पसार जाले थंयच्यान. ताज्या फ्रेंडांनी ताका मोटरसायकलीचेर घालून चिखले हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी थंयच्यान ताका GMCन धाडिल्लो आसा फॉर फर्दर मॅनेजमेंट ऑफ हीज इंजुरीज. हाच्याक लागून आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा अटेम्प्ट टू मर्डर 307 हांचेर. आरोपी सद्या पळून भोंवताले आसा. लवकरूच ते गजाआड जातले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. उदकाचें वेवस्थापन करपा खातीर गोंय सरकारान पुर्तुगीज सरकारा लागीं एक करार केला. हातूंत नितळसाण आनी म्हेळें उदक व्हरपाचोय आस्पाव आसा. उदक बेश्टेंच व्हांवून वता ताचें प्रमाण 10% कशें येतलें हाचेर विचार सुरू आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलां. पळयात पुराय बातमी. 2 वर्सां खातीर हो करार आसतलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी पुर्तुगालाचो पर्यावरण मंत्री जुआव पेद्रो मातोस फर्नांडीसान सांगला. फकत ह्या करारा पुरते मर्यादीत रावनासतना दोनूय देशां मदले संबंद सुदारपा खातीर तशेंच पर्यटन उद्देग वाडोवपा खातीर काम करतले अशेंय ताणें सांगलें. आज एक नवें पर्व गोंयांत चालू जाता. मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग बिटवीन गव्हर्मेंट ऑफ पोर्चुगल आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे सायन जाल्लो आसा. ह्या हेतूंत जो वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन आनी सिवरेज अशे विशय घेवन पोर्चुगीज गव्हर्मेंटा बरोबर MOU केला. ह्या हेतूंत मेजर जे प्रॉब्लेम्स आसा आमकां उदकाचे, कारण आमचे कडेन 100 इंच पळय पावस पडटा आनी हें उदक खंय जर वता जाल्यार सबंद दर्यांत वता आनी नदयेंत वता. ह्या खातीर आमी उपाय योजना कितें करपाची, उदक स्टोर करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय. हें जाल्या नंतर जे 24/7 आमी उदक दिवपाक सोदता त्या खातीर आमी प्रोविजन कशें करतले. It's not just a problem of old pipes. It's a problem of management, a problem of pressures in the grids, a problem of smart metering, a problem of looking to the water sector with the new technology and the new industry. If you see the electricity and gas, they are all around, all inside the 4.0 industry, and water, it's one step behind. So yes, all over the world you have to replace the pipes, but it's much more than that to have a good management of the sector. So this is as all MOUs are, this is a framework agreement. It sets a framework of cooperation. In particular, in order to have a narrowing of focus, when the two prime ministers met, this was one of the key areas already identified. So what we did was we began working on this so that to establish a particular framework. And within the framework also, if you see when you have a copy of the MOU, it is modular. That we've got the wider themes within the water sector, sanitation, and then we've highlighted 4 specific projects, and that particular part of the annexures will keep adding in this sector. गोंय आनी पोर्तुगाला मदले सहकार्य भविष्यातय वाडपाची शक्यताय आसा आनी खंयच्या प्रस्नाचेर सहकार्य जावपाक शकता ते विशीं मुख्य सचिवान म्हायती दिली. We were discussing about the houses in Goa which are also in dilapidated condition because of some of the people who are staying in Portugal cannot come here and even to have a maintain that houses. But definitely it is our prime duty as a government of Goa to take the help of the Portuguese government and even to implement some of the good things towards this system. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. खेळटाना उदकाचे टाकयेंत पडून एक 3 वर्साचो भुरगो मरण पावलो. शेनवारा वास्को ही भिरांकूळ घडणूक घडली. गांधीनगर वास्कोच्या एका देवळांत रोहित पाटील हो भुरगो खेळटालो. खेळटा खेळटा लागींच उक्ते आशिल्ले एके टाकयेंत तो पडलो. ही घडणूक दुसऱ्या भुरग्यान सांगतकीर गांवच्या लोकांनी थंय धांव मारली, पूण तांकां तो दिसलो ना. उपरांत दिसलो तेन्ना तो भुरगो मरण पाविल्लो. ही टाकी धापून दवरची अशी मागणी थळव्या लोकांनी केल्या. आले खंय खेळटाले आमी, मागीर तो एकटो भुरगो येयल्लो, तो म्हणटालो कोण तरी पडला भितर.
कोण पडला आम्ही तर पहिले भितर पळयलं दिसूंक ना मागीर टॉर्च मारून पळयलो तो भितर आहलो तो ते टाकीचे कवर ना काय ना भुरगे हाडटाले ते म्हणटाले ते भितर धुकल्ला म्हणटा ताका मागीर कितें जालें हांव भितर गेलो काडलो मातशें हाडलें तेजी मागीर ताका ऑक्सिजन दिलें मातशें मागीर कितें जालें कोणाक खबर गाडी आपयली आनी वयले ताका कितने प्रॉब्लम कितने ओपनूच जालें टाकी अभी 4 साल का बच्चा है वो और ड्राउनिंग केस हो गया खेल रहा था वो और टांकी कवर्ड थी लेकिन वो बच्चा जो है वो उसको हटाया है हटाने के बाद झांका है और सडनली उसमें गिर गया। किसका टांकी? पानी का टांकी। कौन सा टांकी? पानी का स्टोरेज होता है। किधर था वो टांकी? किसका? मंदिर के अंदर ही है। मंदिर का टांकी? मंदिर के अंदर ही है, वहाँ पे खेल रहा था। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। म्हापसा अर्बन बँकेतल्यान 1000 वयर पयशे काडपाचेर घातिल्ले बंदीचो काळ रिझर्व्ह बँकेन आनीक 6 म्हयन्यांनी वाडयला। हे विशीं बँकेचो कार्यकारी अध्यक्ष गुरुदास नाटेकार आणि कार्यकारी संचालक बाबूसो हडफडकारान पत्रकार परिशद घेवन म्हायती दिली। तांचे पैसे सुरक्षीत आसात अशें उतर आदलो अध्यक्ष रमाकांत खलपान परत एक फावट दिला। पूण ह्या बँकेतल्यान जांचे पगार मेळटात तांकां आनी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक हाचो फटको बसतलो। म्हापसा अर्बन बँक अवघ्या आनीक 1-2 वर्सां भितर परत एकदा मोठ्या उमेदीन आणि सर्व प्रकारच्या साधन सुविधेसह स्वतःच्या पायाचेर उभी रावतली अशी परिस्थिती निर्माण झाली। त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध परत एकदा लागू झाले आणि ते निर्बंध अत्यंत तीव्र अशा स्वरूपाचे, इतके तीव्र की एका व्यक्तीच्या खात्यातल्यान 1000 पेक्षा जास्त काढता कामा नयेत। लोन देण्याची संपूर्ण बंदी, डिपॉझिट घेण्याचेर बंदी, शेअर घेण्याचेर बंदी, बँकेन जे कितें असेट्स निर्माण केल्ले त्या विक्रीचेर बंदी, सेटलमेंटचेर बंदी, अशा स्वरूपाच्या बंदीच्या बंदखणीत हो शब्द वापरता। म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन केंद्र सरकारकडे संपर्क केला आणि विनंती केल्या, रिक्वेस्ट करपाक जाय न्ही, ह्याच कलमा खाली विनंती केल्या की भाग भांडवलच्या रुपान ह्या बँकेक भरघोस मदत करची अशी विनंती केल्या। ही विनंती उच्च पातळीचेर आसा, विचाराधीन आसा आणि त्या मागणीचेर योग्य त्या केंद्र सरकारच्या लेवलचेर ही विनंती विचाराधीन आसा। आमच्याकडचे डिपॉझिट अध्यक्ष सांगता त्या प्रमाणे सेफ आसा, कोणाच्या एका इन्शुरन्स आसा आमच्याकडे, प्रॉपर्टीज आसात, इन्शुरन्स आसा, सगळ्यांकडे आसा। फक्त एकच की व्यवसाय बँकेचो सुरू जावंक जाय, ना जाल्यार खर्च जाता आणि उत्पन्न अशी परिस्थिती आसा। म्हणून ही तांत्रीचो उपाय करपाचो काडला आमी। एक प्रकारे राजीनामो म्हणजे हो एक प्रकारे आमचो एक प्रकारचो सर्जिकल स्ट्रायक। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार। फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम। विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। कुंकळेच्या दांडोरा आणि वेरोणाच्या लोकांनी स्ट्रीट लायटी नात म्हूण आवाज काडला। राती कडेन तांकां रस्त्यार भोंवपाक मेळना जाल्यार तांणी कर कित्याक फारीक करचो अशेंय ते म्हणटात। रस्त्यावेल्यो स्ट्रीट लायटी फाटल्या 15 वर्सांत फकत एकदाच पेटिल्ल्यो अशें दांडोरा आणि वेरोणेचे लोक सांगतात। आता हे लायटीचे खांबे कळमेल्यात आणि कोसळपाक पावल्यात। एक खांबे कोसळून कोणारे पडचे पयलीं ते काडचे अशी मागणी ताणें केल्या। ह्या रस्त्यार सुमार 97 लायटीचे खांबे आसात। आता 15 वर्सां जावन गेली पोल घायल्यार 15 वर्सां एक दीस पण यूज जालें ना। खाली चवथी एक टायमार ते पयलीं आमदार आसलो तो करतालो, आतां तेजेर तेणी कितले खायले तें आमकां खबर ना। आतां त्या दिसा सावन बंद जालें ते आज 15 वर्सां जालें, अजून एक दीस म्हणून पेटली ना आणि हे पोल अजून तशें आहाय। कितलो खर्च केले खर्चा एक म्हागे अशें खबर ना आमकां तो सारको म्हणटा, पण भरपूर केलें तेमी, पूण करून कांयच फायदो ना।
ही आत केन्नाय पडपाक शकता. हय पोनांतल्यान सल पेड्यो जावन गेले आहाय आनी थोडे पडलाय पडोन गेले आनी आतां तांकां सप्लाय दिला पयलीं म्हण लोकांक शॉक येतलो कितें अंडरग्रावंड सल केबल पेड्यो जालो आहा आनी कांयच उपयोग ना. लायव्ह वायर आसा. हय हय पोना भितर सल वायर आसाय पूण ते आतां डिस्कनेक्ट केलाय पण आतां कांय उपयोग ना तेजो कित्याक सगळे शॉर्ट जाले आसतले आनी ते आतां यूज करप म्हळ्यार लोकां जिवा सांग धोको आसा. हे पूल गायल्यार 2012 गायलेले आनी इस्टिमेट तेगेलो ऑलमोस्ट 1 crore. ओके मुड्डार टू आसोलना टू इंडस्ट्रियल इस्टेटीक कितले क्रोडांचो तो मोरलेस 1 crore तेमी डिस्प्लेस केला पूण अननेसेसरी एक खांब्या कांय लायट ना दुसऱ्याले आनी मळपा पावले इतले मळपा पावले तर आमी कितें म्हणटा आतां एक सद्या हे पासून जे आहा त्या लायटीचे खांब्या मळपा पावले पर फाटी एकलो पोण थिंगा पोण ताका पोंत पळय हॉस्पिटलान 3 पोंत पळय. सेकेंडली थिंगा मडगांव फातोर्डा पोण गाडी काबार जाल्या गाडी हेजो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोण आहा सर तरी हे फाल्यां तरी कोण तरी भुरग्यां तरी एक्सिडेंट जालो सो दॅट हेजो जबाबदारी कोण. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. केसरवाळ झरी लागसार येवपा आशिल्ल्या हॉटेलाक विरोध अजून चालूच आसा. गरज पडली जाल्यार ह्या प्रकल्पा आड कोर्टातूय वतले अशी शिटकावणी कुट्टाळच्या लोकांनी दिल्या. ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन केसरवाळच्या लोकांनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाक दिला. सोबितीकरणा खातीर ही सुवात सरकाराक दिल्ली अशें थळावे लोकांनी सांगले. पूण उपरांत ह्या सुवातेर हॉटेल बांदपा खातीर ह्या जमनीचो ताबो गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा कडेन दिलो. 28,000 square meters was acquired in 1989 and then it was acquired by PWD and then transferred to GTDC in 2001. If you see the plot which is acquired, it is a circle of 200 meters radius. The acquisition is a circle and this circle is basically the midpoint of the acquisition is the waterfall, Kesarwal Spring waterfall. And it is from the waterfall, it is a 100-meter circle which was acquired to protect the spring. And if you see now today, 40% of the acquisition has been converted into settlement. We don't know how it is done, but a protected land should not be converted into settlement. That is our view of looking it. And it looks like this is a open scam. जेन्ना हे केसारवाळ हॉटेल आयल जाल्यार थिंगा ते कॉन्क्रिटान ताचें फावंडेशन घातले आनी ते फावंडेशन घातले आमचे केसारवाळाचें उदक बंद जातलें. सो तें उदक आमकां यूज जाता न्हांवपाक यूज जाता तशें आमचे सकयल कळागरां आसात ते भाशेन सकयल तळे आसा आनी ते तळ्या उदक आमच्या शेतान येता आनी ते शेतां आमी वर्साक 2 पीक काडटात आनी ते पीक जावपा आमी ह्या केसारवाळाचें उदक आमी उपयोग करतात. आनी गव्हर्मेंटान हे लँड एक्वायर केलें अबावट 30 वर्सां टू ब्युटिफाय. सो 30 वर्सां अंटील टुडे अजून एक कांय ब्युटिफिकेशन केलो ना. सो आयज आमी निशेध मारताय आनी वी आर डिमांडींग द गव्हर्मेंट टू रिटर्न द बॅक टू द विलेजीस अँड विलेजर्स हॅव डिसायडेड टू क्रावड फंड अँड डेव्हलप द प्लेस. आनी हे सुवातेर हे हॉटेल हाडप म्हणल्यार ते आमचे केसरवाल झोरीचे उदक पोल्यूट जातले 100% पोल्यूट जातले आनी हे पोल्युशन जायना जावपाक आनी आमची बायोडायवर्सिटी आमी सांबाळून दवरपाक आमी ह्या हॉटेलाचेर निशेध मारतात. आनी जे आमी इतले मेमोरेंडम दिल्यात सरकाराक जरी तर ते ताचेर एक्शन घेना जाल्यार आमी ताचेर लिगल बॅटल झगडपाक आसतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. FC गोवाचो पंगड शेनवारा दनपरां गुवाहाटीक वचपाक भायर सरलो. FC गोवाची 5व्या सिजनांतली पयली मॅच सोमारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडा आड जातली. FC गोवा पंगडाच्यो पयल्यो दोनूय मॅची भायर जातल्यो. तातूंतली पयली मॅच सोमारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडा आड आनी दुसरी 6 ऑक्टोबराक चेन्नई FC आड चेन्नई जातली. ह्या दोनूय मॅचींतले 3 पॉयंट ते मेळयतले अशी आस्त FC गोवाचो कॅप्टन मंदार राव देसायन उक्तायल्या. 2 अवे गेमी आमकां म्हाज्या दिसपान डिफिकल्ट कित्याक अवे खेळप म्हणजे पयलीच मातशें मात तरी पूण आमचे प्लेयर्स सगळे रेडी आहा आनी पयल्या गेमीसून 3 पॉयंट घेवपाक सामकें इम्पॉर्टंट आमकां. सगळी आमी प्रॅक्टीस केल्ली आहा, सगळो प्री सिजन सगळें बऱ्या भशेन गेल्लें आहा आनी म्हाज्या दिसपान आतां फर्स्ट गेमीक आमी सगळे रेडी रावल्या. आयज आमचो ISL स्टार्ट जाता आनी 2 दिसांनी आमी खेळटले.
म्हाज्या हिसपान आमी फर्स्ट गेमीक रावले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्याखेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.